Well, my dear Goans, again here I am sitting with Sammut Yatris who are new to the stage. New to the Konkani stage, who आमच्या कोंकणी पालकाक नवे कलाकार आणि नवे आर्टिस्ट आहा तांचे मध्ये बसलोलो आसा. जायते जाण घडये वचपाचें ना तांकां पूण तांचें काम बरें. आमी हांगा पळयलां स्विडनान आयला थिंचो कशे परी ते जीव मारून काम करता आनी कशी आपली इकमतीन एक्टिंग करून लोकांक कशे उमेदीर आनी उर्बेर दवरता ते. तर म्हजे दावे वाटेन आसा श्री प्रदीप कुमार नायक. प्रदीप कुमाराचें नांव कॉमन जालां म्हण प्रदीप कुमार येता पूण ताचें नांव प्रदीप नायक. आनी म्हज्या उजवे वाटेन आसा बाब डॉमिनिक द आरांबोल गांवान आरांबोलचो आनी प्रदीप गांवान कारांबोलींचो. सो हांकां दोगांयकी हांव नीज गोंयकाराचेर सगळ्या आमच्या म्हज्या टिमीच्या नांवान सांगात्यांच्या नांवान येवकार दिता. प्रदीप बाब येवकार तुका नीज गोंयकाराचेर. डॉमिनिक बाब तुकाय बाब येवकार नीज गोंयकाराचेर. आमी म्हणटा जायते फावट आमचे हिंदू भाव आसा ते वो कोंकणी भाव आसा ते तियात्रांनी येनात पूण जायते येतात. आतांच्या काळार जायते येतात. म्हजे कुशीक आसा प्रदीप बाब ताचीच आतां तो आपल्या तोंडान सांगतलो कशे परी हांव ताचे लागीं विचारतां त्या प्रश्नांक जाप दिवन कशे परी तो तियात्रांनी पावलो आनी आयज ताका तियात्रांच्या वयर ताचो अनुभव आनी सांगणी कितें आसा पळय ती वो ताका ताचो म्हत्व तियात्रांचो कितें तो आमकां सांगतलो आपल्या तोंडान. त्या उपरांत आमी बाब डॉमिनिका लागीं उलोवचें. प्रदीप बाब तूं हांव आयकोन जाण तूं पयलो नाटकांनी काम करी रायट. तूं सारको प्रॉपरली गांवान खंयचो. प्रॉपरली गांव कारांबोलीचो ओल्ड गोवा लागीं. ओके. म्हणटा तूं तियात्रांनी कसो पावलय. पयलें म्हणल्यार एक्टिंगेक म्हजो जल्म आनी म्हजें शिकप अप टू 10 पेडणे तालुक्यान मोर्जे जालें. म्हजो आजो पांडुरंग मयेकर तो बरो एक्टर आसलो डायरेक्टर आसलो आनी तेजे लेटर एजीस ज्यो आसल्यो त्यो तेन्ना घरा कडेन डायरेक्शन बीन दितालो तो तें हांवें लागींच्यान पळोवप जालें. तर आमच्या घरान पयल्यार नाटकाचो मोग आसा पूण नाटकान एक्टिंग करपी तितले आमगेर कोण ना. सो म्हाका ते मोर्जेची देणी म्हाज्या मामा गेले म्हणून जाता आनी मागीर हांव नाटकान येयलो. पयलीं स्कुलान करतालो मागीर ऑल इंडिया रेडिओचेर केलें मागीर नाटकान येयलो गांवच्या नाटकांनी केलें. कला अकॅडमी कॉम्पिटिशनाक देंवलो थिंगा बेस्ट एक्टिंग अवॉर्ड मराठी नाटकांनी खूब मेळ्ळें म्हाका. मागीर विष्णू सुर्या वाघ आतां तो MLA आहा म्हणल्यार ही इज वन ऑफ द बेस्ट रायटर. त्याने म्हाका आपल्या पुन्हा एकदा नाटकान आमी नाटकान कॉम्पिटिशनान नाटकां करताले पुन्हा एकदा म्हणून मराठी नाटक आहलें. तें एक फ्रिडम फायटर तेजी फॅमिली जे पॉलिटिक्सान देंवल्या तितून एक सावथ गोवाचो पॉलिटिशियनाचो रोल केला हांवें. तो कोंकणीन आसलो. मागीर महाराष्ट्रान करता आसतना आमी ताका मराठी उलयलो म्हटल्यार कोंकणी ताका बेज दिवन हें केलो. ताका म्हाका कला अकॅडमीचो अवॉर्ड मेळ्ळो महाराष्ट्राचो अवॉर्ड मेळ्ळो आनी मागीर अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिशद म्हणजे ऑल इंडिया ड्रामा कावन्सील म्हणून आसा तांचो अवॉर्ड मेळ्ळो म्हाका शंकर घाणेकर अवॉर्ड. आनी तितून तो रोल जाल्या उपरांत मागीर विष्णू वाघानूच आनी एक हें बरयलो 3 पेनी ऑपेराचो 3 पयशांचो तियात्र म्हणून. तितून एक एंथनी गोन्साल्वीस म्हणून रोल करतालो. आनी त्या उपरांत मागीर कॉम्पिटिशनाक येयलो तियात्र कॉम्पिटिशनाक कला अकॅडमीच्या. थंयसरूय म्हाका 3 फावटी बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळ्ळो. आनी मागीर तियात्र कॉम्पिटिशनाक रोल करता आसतना लुईस बच्चनाची वळख जाली आनी तांच्या एका तियात्रान आर्टिस्ट मातसो बरो ना म्हणून सांगलें म्हाका आनी मागीर तूं रोल करपाचो म्हणून सबस्टिट्यूट म्हणून हांव देंवलो सुका फुलां कोस्टा काटे तियात्रान. आनी ताची CD आहा आतां कॉमेडियन डॉमिनिकाची. तेन्नासान मागीर कॉमेडियन डॉमिनिकाक जॉयन जालो तो थंयच उरलो आनी तियात्राचे शो इतले जावपाक लागले की म्हाका मागीर नाटका कडेन देंवपाक टायम मेळना जालो. पूण गांवचें नाटक आसा तेन्ना ते गांवचे वर्साचें जें नाटक आसा तें हांव करता अजुनूय करता. आनी मागीर तियात्रान देंवलो. तियात्रान मागीर म्हाका रोली बरे मेळत गेले लोकांनी एप्रिसिएशन दिलें म्हाका. आनी नाटकाचें आनी तियात्राच्या बाबतींत उलोवपाचें जाल्यार नाटकान कला अकॅडमीच्या थ्रू हांव ऑल ओवर इंडिया भोंवलो. पूण तियात्रान पावल्या उपरांत हांव गल्फाक सगळ्या कंट्रीनी 2-3 फावटी गेलो. दुबय बर्लिन कतार मस्कत आनीक लंडन हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें पावतलो. पण माझे एक्टिंगेन म्हाका हांगा पावयलो कित्याक इतले पयशे एक्सपेन्स करून
येवपाची ताकद म्हजे कडेन ना. एकटें येनात म्हण न्हू आमच्या माय भाशेन पावयलो कोंकणी आनी ऑडियन्सान पावयलो ऑडियन्सान म्हणजे कोंगारीन पावयलो तुका हांवें म्हणपाचो कित्याक जर तर कोंगारीन न्हू आसलें पावचो कोंगानी म्हणून आयज तूं हांगा पावलोय डेफिनेटली. आनी ती हांवें पळयलें की जे तियात्राचे जे लवर आहा एक हांवें वेगळे हे तरेन पळयलें तांकां की आमी म्हणटा मनशाक 3 म्हत्वाच्यो गरजो म्हणजे जेवंक खावंक रावप आनी आंग घालून कपडो. पूण तियात्रिस्ट म्हणजे तियात्र पळोवपी लोक जे ऑडियन्सान आहा तेंच्यानी चवथी गरज आपले डेली हेका दवरल्या ती म्हणल्यार तियात्र. म्हणजे म्हाका जेवंक खावंक जाय रावंक जाय कपडो जाय तेच भाशेन म्हाका तियात्रूय पळोवंक जाय. ही दवरल्या म्हणूनच तियात्र एकूच जो आसा गोंयांत आमचें नाटकूय त्याच लेवलाचेर त्याच स्टँडर्डाचेर चलता पूण नाटकाक तितले ऑडियन्स येयना टिकेट काडून. पूण तियात्र लवर जे आसा तितून हिंदूय लोक आसात आनी क्रिस्तांवूय लोक आसात. पूण तेंच्यांनी हें केलां की ही चवथी गरज आमची आमी तियात्र पळोवंक जाय आनी टिकेट काडून तियात्र पळयता हें म्हाका खूब एप्रिशिएट म्हणटा. आनी दुसरी आनी एक गजाल पयली की तियात्रान येयल्या उपरांत तियात्राचे जे ऑडियन्स आसा ते एक्टराक एक वेगळो रिस्पेक्ट दिता. नाटकानूय म्हाका खूब रिस्पेक्ट मेळटा पूण तियात्राचे लवर जे आहा हा प्रतिभा खंय गेलो आनी म्हाज्या हांगा आतां लंडन कोण ना वळखीचे स्पेशल म्हणल्यार ते आपल्या घरात जेवपाक आपोवंक इवन गल्फाक पासून गेलो एकल्यान एकूच लास्ट सीन पयलो म्हणपाक लागलो आपण बायलेक व्हरोंक येयल्लो तेन्ना तूं आमगे जेवपाक येवं. हांव कोना तेका ही सावड्डेचो पिटर म्हणून तो थिंगाच आसता. हो असो मोग हांवें तियात्रा वरवीं जाता खूब जालो म्हाका कित्याक ही कोंकणी मायभास आमची अशी जाणा तूं असो फोकस मारता इट फोकस इज स्ट्रेट ऑन ह्युमन ऑन अ गोन की तुका ओडून हाडटा आपल्या काळजान. हीच कोंकणी मायभाशेन तुका पालकार चडयलो वो कोंकणी माचयेर चडयलो आनी तेच माचयेन तुका पळय ओकीन आसता ओकोन आसले पासून तुका आपोवंक वतात. इतलो मोग आनी मोयपास तुका दाखयलो. आतां हांगा सुद्दां हांव लंडन येयल्या उपरांत हांव टावनान गेला जाल्यार टावनान पासून कितें हांव प्रतिभा हांव तेका वचना. म्हाका दिसता तूं पळय नाटकांनी कामां करीता वतना तुजे जायते गोंयकार हिंदू भाव आमचे वळखीचे आसतले सगळे. आतां तूं जो तियात्रान भितर सरलाय तुज्यान आनी एक पावल मार येता आनी तुज्या आनी तुज्या इश्टान बाड येता. तशें खूब जाणां हें आसा म्हणल्यार उमेद आसा खूब जाणां बारीक हांव पळय तांकां आमची मायभास वयर सोदतली. आमकां पळय बारीक पयशी तूं मराठी आमची मायभास न्हू तुका दिसता मराठी आमची मायभास न्हू उलोवंक जाय ते जाण उलयतात पूण जे कोण पळय मराठी जाय म्हणटा ते घरान आनी सगळो मराठी जाय म्हणून कोंकणीन सांगतात. तेच भाशेन पळय हीच कोंकणीन सांगतात आमकां मराठी जाय म्हणून मराठीन म्हणना मला मराठी पाहिजे म्हणून ते म्हणटात आमकां मराठी जाय म्हणटा कोंकणी भाशेन उलोवन. तेच पळय एक कोंकणी आमची कोंकणी पळय जी आहा भास आनी कोंकणी तियात्र पळय आहा ते लोकांक एकठांय कोत्ता. एकवटान लोक येता पळोवंक लोक तुमकां पळयता. तर तुका आतां पळय इतल्या लोकां मदीं आतां तुका इतले गोंयकार तुका आतां गोंयकार आमचे कोंकणी पळयतले कशें लागले तुका मोग आनी मोयपास वाडलो लोकां सगळ्यांची ना. डेफिनेटली हे म्हाका दिसता तूं नाटकांनी आमदार जावचें नासलें तुगे तितले हितून ना. आनी दुसरी गजाल म्हाका खूब एप्रिशिएट करचें दिसता की आमचे कितलेशेच गोंयचे भाव ते आपल्या पोटा पासत लंडन आसत जावं गल्फाक आसत ते गेल्या पोटा पासत पूण तेंच्यांनी कितें केलां आमचे जे कल्चर आसा आमचो जो तियात्र आसा जावं आमचे जे हे कितें गाणं आसा दुलपदां आसा जावं कितें आसा ती आपल्याक पळोवपाक मेळची आपली फॅमिलीक पळोवपाक मेळची ह्या पासत ते एकठांय जावन तियात्र जावं मांडो जावं दुलपदां जावं कितें आमचे गोंयचे जे कल्चर आसा आर्ट जी आसा ती आपल्या फुड्यान व्हरतात म्हणजे लंडन व्हरतात. त्या पासत आमचे गोंयचे आर्टिस्ट हांव आतां पयले फावटी लंडन येयला लंडन कितलेशेच गोंयचे आर्टिस्ट पावले आसतले कित्याक पासत ते कले पासत आनी त्या सगळ्यांनी एकठांय जावन तांकां कलाकारांक आपयल्या आमच्या असल्या त्या पासत गोंयचे कितलेशेच आमचे कलाकार तियात्रीस्ट जे आसा ते गल्फाक पावले जावं लंडनाक पावले. सो हो एकवट असोच घट आसपाक जाय आनी हो जर घट आसत जाल्यार आनी कितलेशेच तियात्र पावतले तियात्र उद्देशी एकवट दाखयता सगळे लोक एकठांय जाता कोण तुका दुस्मान आनी आमी इश्ट म्हणून पळयनात पूण सगळे आपूण येतात आनी एक इशेन येवन बसता एका ऑडियन्सान एका हॉलान येवन बसून तियात्र पळयता बरोन इतलो खर्च करून आमकां हाडप
ही व्हडली ताची कोंकणी माय भाशेचो मोग आहा गोंयकारांक म्हणून म्हणजे आपण जे कितें करता तितून इल्ले तरी आपण आपले माय भाशेक दिवंक जाय जावं आपल्या तियात्राक दिवंक जाय आपल्या कल्चराक दिवंक जाय आमच्या संस्कृतीक दिवंक जाय होच खूब मोग म्हाका खूब म्हणजे म्हाका खूब उमेद जाता की आपले पयशे इतले खर्च करून ते तियात्राक येतात आनी इतले पयस आर्टिस्टांक आपोवन हाडटात हेच्यातले आनी सूख आमच्या मजातल्या आर्टिस्टाक ना. प्रदीप तुज्या गोराब्याचो कसो कितें तुका तेंको आहा सपोर्ट आहा ना जाल्यार पावचत नासलो ना त्या पासत म्हणना तो कितें थोड्यांक नाका आसता तियात्राचेर एक्टींग केलें जायत्या गोराब्यांक हांव जाण अडचणी आसता एक एक फावटी खूब जाणांचे हांव जाण घरान दिनान ते भाशेन तुका ऑब्जेक्शन म्हाज्या आनी आयज काल कितें जाता कोणी धमक्यो दिता आनी कितें दिता तुमच्या एक्टिंगाक लागून वो कांतारांक लागून त्या हेचेर तुमकां घरचीं भियेना तुमकां मातशी ना म्हाका तशें केन्ना जावना आनी म्हाका तशें केन्ना तूं जावना आतां गोंया नोकरी खाय पळय ना कितें ना म्हटलें तें तूं आर्ट एंड कल्चर तुका टायम कसो मेळटा तियात्रा मदें आनी हाचे मदें नॅविगेट करपाक हेचेर म्हाका एक सांगचें दिसता की सगळेच मनीस जल्माक येता सगळेच मनीस कामाक वयता सगळेच मनीस जेयता सगळेच मनीस न्हिदता पूण दर एकल्या कडेन टायम आसता पण तो टायम आमी काडचो पडटा अशें म्हजें तरी मत. आमचे कडेन खुबसो टायम आफ्टर ऑफिस अवर्स आमचे कडेन टायम आसता आनी इवन आमी कांय वेळार ऑफिसाक लीव घालता आनी कितें तरी हें करता मजा करता जावं आनी कितें तरी म्हाजे चडशे जे लीव जावं आनी कितें आसा ती तियात्रा पासत वयता जावं म्हाज्या एक्टिंगा पासत जावं ती लीव म्हूण गोंयाच्या गोंयान तियात्राक लागून गेले जाल्यार कांय वायट ना तूं गोंयाच्या गोंय आसता इवन म्हाज्या आतां फॅमिली सुद्दां खूब जाण म्हाका म्हणटा तूं ऑफिस सुट्टा मातसो घरा वयता मागीर तूं तियात्राक वयता लेट घरा येता म्हणजे आई म्हाका म्हणजे म्हाका म्हणटाली चड टायम करूंक जायना आपल्या हेल्था पासत पूण तिणें म्हाका केन्नाच ऑब्जेक्शन करूंक ना. लग्न जाल्या उपरांत सुद्दां म्हज्या बायलेन म्हाका केन्नाच ऑब्जेक्शन करूंक ना. इवन ते म्हाका क्रिटिक्स करता खुबशे टायमार हेचे कॉस्ट्यूम हे सारके नासले जावं हे उलयता तूं आसता तें रिपिटेशन दिसता आपल्याक त्या तियात्रान हे भाशेन उलयता ह्या तियात्रान हेच भाशेन उलयता हात तुजे आसा ते अमकेच भाशेन येता सो तुवें ते नेग्लेक्ट करूंक जाय आनी खुबशे म्हाका तेणें घरा कडेन करून दाखयलें सो ती क्रिटिसिजमूय म्हाका हेल्प जाली फुडें सरपाक. आनी हांव कोणाकूय विचारता इवन तियात्रान नाटकानूय विचारता डायरेक्टराक विचारता जावं ऑडियन्साक म्हजे बाबा तुका म्हाजी कितें उणी दिसला म्हाका सांग आनी हांव ट्राय करता ते इरेज करून काडटा. ओके दुसरें म्हणजे तुका आतां तूं कसले म्हूण रोल करता वो तुजी कला कितें आसा पॉजिटीव नेगेटीव रोल्स वो पॉजिटीव रोल्स कॅरेक्टर रोल्स कसले रोल्स म्हजे कॅरेक्टर रोल आतां डॉमिनिका गेल्या हांव कॅरेक्टर मेजर रोलूच आसा कॅरेक्टर रोल अशें तूं आतां तुजें एक्टींग आतां तुज्या रोलान भितर तुका एनी कॉन्टेक्ट विथ द फिमेल्स या डेफिनेटली ओके हे रोल पयल्या उपरांत तुज्या घरान अशें ते तूं आतां आनी कडेन तुवें विलेन रोलूय केलेलो आसा त्या हे रोल पळोवन तुज्या घरान तुजें रिएक्शन कशें तुज्या घरच्यांचें केन्नाच ना आमी हांव सद्या आमी 3 वरांचो कोणतो विलन जावं 3 वरांचो कोणतो बरो मनीस 3 वरांचो कोणतरी एक जाणटो मनीस 3 वरांचो कोणतरी एक बापूय 3 वरां पुरतच आसता कित्याक म्हाज्या ऑफिसान सुद्दां म्हाका खूब फावटी सांगता की अरे तूं ते तिका तुजी हें आसता वायफ आसता तिका तूं किस करता बेस दिता सो घरा बेजार जायना न्ही बायल पूण हे भाशेन म्हाका केन्नाच जावना म्हाजी बायल म्हणटा आपूण जाणा तूं कितें तेच म्हणटा तुका कित्याक बिकॉज इन दीस युजली यू हॅव टू टच द लेडी ओर केन्ना हाताक धरचें पडटा जावं किस दिवचें पडटा तर ह्या वक्तार कितें जाता इट इज नॅचरल दॅट आपली ओन गोरकान जी आसता पळय तिका फुगासावन जातलें भितरलें अरे म्हजो गोरकार स्टेजीर जावन कितें दिता तें दिसता आसता दिता आसतना खोऱ्यानीक दिसता सो वॉट डू यू हॅव टू से अबाउट दॅट डू यू हॅव any problems at all in this not at all माझे बायलेक सुद्धा त्याचे माझी बायल काम करताली पयली त्याच्या ऑफिसाच्या स्टाफान सुद्धा सांगले आगो तुजो गो हे भाशेन किस करता तूं कशें उगी रावता तेका आपूण जाल्यार उगी रावचें ना ते सांगता तेणे आपण म्हाका सांगलें पासून तेणे आपणें सगळें सांगलें म्हजो घो कितें तो हांव जाणा म्हजो घो स्टेजीर कितें करता तो हांव जाणा आनी हरशीं कितें तो आपूण जाणा सो स्टेजीर एक्टींग करप हें एक्टिंगे पुरतें 3 वरां पुरतें आसा आनी मागीर तो म्हजोच घो आसा हें हांव जाणा कित्याक म्हाजें तशें आतां खूब जाणां आतां म्हाजी ज्यांनी म्हाजो बायलेचो रोल केला तितलीं जाणां हो म्हजो घो येयलो आनी हांवूय तांकां ही म्हजी बायल एक म्हजी घरा बायल ह्यो म्हाजे 7-8-10 बायलो तियात्राच्यो बायल एकदम बरें आनी म्हाका बरें आवडलें तुजें सांगप आनी बरें दिसलें की आमचे हिंदू भाव तियात्रांनी येवंक लागल्या म्हणून
आनी हांव चड खोशी आनी अशें हांव सगळ्यांत आमचे हे दुसरे हिंदू भाव जे गोंय आसा जे भुरगे आमचे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान गोंयकार नीस गोंयकार जे पळय अशे भोंवतात वांकडे तिकडे मार्गार भोंवलेले पावटी येयात एकठांय जायात तुमकां देवान दिलेली देणी आसा तियात्र बरोयात तियात्र करात आमची मायभास कोंकणी वयर सरतली आनी तुमी वयर सरतले बायलाचो कोणाचो आदार नाका आमकां बायले आमकां वयर काडचे ना ही आमची कोंकणी मायभास हे तियात्रा वरवीं आमी वयर काडटात आनी जी आयज पासून जिवी उरल्या आमची कोंकणी मायभास जाल्यार तियात्रां उदेशी उरल्या नाजाल्यार इतल्यान बांदोडकारान महाराष्ट्रान पावयलेली तिका ह्याच क्वेश्चनाचेर सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हांव तियात्रान येयलो तेन्ना म्हाका म्हाजे मराठी स्टेजी वयले खुबशे फ्रेंड सर्कल आसले मागीर कांय क्रिटिक्स आसले मराठी स्टेजी वयले प्रेसाचे लोक आसलेले खुबशे जाण म्हाका म्हणपाक लागले तूं कोंकणीन गेलो मराठी स्टेजीचेर कितें जातलें तूं एवॉर्ड विनर हांगासरलो तेन्ना म्हाजें एकूच सांगप आसलें एज एन आर्टिस्ट म्हाका भाशेचें बंधन खंयच आसूं नये आर्टिस्टाक भाशा म्हणटा ती लागना सारकें कित्याक आमी खंय खंय जे अशे अशे प्लेसीचेर सुद्दां केला ज्या जाग्यार तांकां आमी कितें उलयता ती भाशा आमची कळना तियात्र पासून जो केन्ना अजून मेरेन जावन आसलो उदयपूर वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर उदयपूर राजस्थानान केलो आनी ते प्लेसीर लोक नको आमची भाशा आनी ते शिकपी भुरगे आसले पूण तेंच्यांनी मागीर येवन सांगलें तूं अशें अशें म्हणटा तूं अशें अशें म्हणटा आनी मागीर ते अशें अशें घडटा सेम इन्सिडेंट म्हाका दुबय जाला दुबय एक बसवालो आसलो आमकां बस आमकां भोंवडावपाक आनी तो थिंगाचो म्हणजे अरब तो म्हाका सांगूंक लागलो you are staying abroad and after certain years you are coming and your children hate you and they are trying to hate you and they are neglecting you. I'm like yes. म्हणजे आमचे एक्टिंगेक एक्टराक भाषा म्हणटा ती लागना कित्याक आमी जितले भाषा नासतना जितले लोकांक दिवंक शकता जाल्यार भाशेचें बंधन आनी कोणे तरी म्हाका तूं मराठी तूं कोंकणी हें म्हणलें म्हाका केन्नाच लायक जायना कित्याक एक्टर म्हणून आसा तो सगळे भाशेचे तोडून मुखार पावल्लो आसा कित्याक एक्टिंग पासून जेन्ना पळय सुरू जाली म्हणटा तेन्ना कोणे तरी तेणें सगळे एक्टिंगेन दाखयलें आपणें अशें हे भाशेन केलें म्हणून कित्याक तेन्ना एकामेकाक उलोवप नासलेलें थंयच्यान मागीर मुवीज न्हू इवन ड्रामा इवन ड्रामा पासून सुरू जालो तर तेणें करून सांगलें आपणें कशें मारलें जनावर आनी कितें रानांतल्यान हाडलें तेन्ना अशें अशें मारलें सो तांकां तें एक्टिंग तीच एक्टिंग सो एक्टराक म्हणजे भाशेचें बंधन अशें हें म्हाका बंधन अशें न्हू तुका आमच्या हांवें तुका कितें केलें आमची मायभास लिंक करून भाशेचें बंधन आसा आनी दुसरी गजाल हांव तितलें म्हणटा मराठी जर हितून जर आसलेलो जाल्यार म्हाका दिसना इतले पयस पासून पावलो हांव इंडियेक भोंवलो कोंकणी तियात्र पळय आयज आख्ख्या संवसाराक भोंवतात अमेरिकाच्या तियात्रान पावलो आनी तियात्रान भितर सरलो आनी दुबय बहरीन कतार मस्कत आतां एक हांगा पावना फकत कुवेतेक पावना पण लंडन पावलो इतल्या पयस पावलो कित्याक तियात्रान आसा म्हणून आनी तियात्र संवसाराक शिपडलेले आसा तो एक वट धरून ते तियात्रिस्टांक हांगासर हाडटा हें तेंचें व्हडलेपण आनी सगळें क्रेडीट त्या ऑडियन्साक वयता आनी तांणी आमकां म्हाका एक मोग दिलो आनी त्या पासून म्हाका एक उमेद वाडत गेली मागीर तियात्र एकाडेमीचे एवॉर्ड आसत जावं आनी कितें आसत पूण तियात्रिस्टांनी जो मोग दिला तो व्हडलो एवॉर्ड अशें म्हाजें मानप आतां आमी दुसरो आमचो सांगाती तियात्रिस्ट बाब हांगा बाब डॉमिनिक दारामोल ताचे लागीं कांय प्रश्न विचारया आनी ताचो अनुभव घेवया तियात्राच्या वाटेन म्युझिक डायरेक्टर तूं म्युझिक डायरेक्टर ओके बाब डॉमिनिक दारामोल जो तियात्र म्हणजे कितें तियात्र फकत न्हू एक्टर करून सोबयता आनी एक्टिंगाचेरूच सोंपता वो कांतारा म्हणूंक जाता अशें ना तियात्र तर करतलो जाल्यार ताका जाय बरें मोज वो संगीत आनी हें संगीत चड गरजेचें आनी ह्या संगिताक आमच्या गोंयकारांक आतां दोतलो आख्खे इंडियन कोण आसचो ना कित्याक आमचे संगीतकार म्हणजे गोंयचे संगीतकार आनी ते संगीतकार प्रॉपर संगीतकार त्या पासून आमी आयज आतां मेवया बाब डॉमिनिक दारामोल डॉमिनिक बाब तूं संगीतान कितें वाजयताय ट्रम्पेट तुमी सारकी सोल्फामा सगळें शिकोवन तुमी सामके प्रॉपर म्युजिशियन तुका आतां तियात्रिस्तां बरोबर भोंवता तुका तुवें संगीत वाजयता आनी उर्बा येता सारकी कितें अशें दिसता तुका हांव तांकां दुसरेच भाशेन दिवंक शकता आनी ती आजून पासून ती दिता हांव इस्कॉलान शिकून तेन्ना आमी स्टार्ट पासून केलां तुवें ल्हान ल्हान भुरग्यांची तियात्र आसतालो आमच्या आरामोल
मागीर हांव जो मिस्त्री आमचो कायतान मिस्त्री नालो तेणी आमकां कशें केल्लें तेजे तो मिस्त्री ते मेल्या उपरांत आमच्या गांवचें व्हडलें हें जालें कोणाक धरचो थोडे हितून ग्रुपांनी शिपडले आनी थोडे म्हणाले ताका धरया थोडे म्हणाले म्हाका धरया मागीर गांवचो लोक एकठांय जालो आनी एकलोच बरोबर तो विशय चल्लो सुमार 1-2-1.5 वर मागीर एकलो कोण गांवचो आमचो जाणटो उठलो आनी म्हणालो ज्या मिस्त्री फाटल्यान पळय कोण आलो तोच इगर्जेचो मिस्त्री आसतलो हेर उरलेले चलाय घरा भितरसून म्हाका मिस्त्रीन 8-9-10 वर्सां मिस्त्री केली इगर्जेन हांव आयली नासता तेचे उपरांत म्हाका पेमेंट सामकोच उणो आलो हांवें फादरीक सांगलें फादर माजरेल म्हणलो म्हणलें पळय वर्साक 60 रुपया पेमेंट हय 79 वर्साक 60 रुपया हितून म्हटलें आतां हांव काजारूय जालां म्हाज्या भुरगीं आहा न्ही तेंचे म्हटलें हितून 60 रुपयान जायना आनी मिस जाता तेचे वयर कितें म्हाका 1-2 रुपया 1.5 रुपया हो मेवतालो मिसार ऑफीस कतार मिसार जाल्यार 7 रुपया 5 रुपया मागीर हांवें कितें सांगल्यार तेंच्यान 2-3 म्हयने म्हाजें कांयच घेतलें ना फादरीन सांगलें गो मिस आहा तांकां मिस्त्री हें करून वता कितें वाडय म्हणून सांगता मागीर मिटींग घेतल्या उपरांत मागीर हांवें सांगलें हांव सोडटा म्हणून हांवें सोडलो आनी हांव बॉम्बे गेलो बॉम्बे वचून हांव बाबूसा आलो म्हणून बाबूसान म्हाका आल्फेरोज अशी येलो आल्फेरोजान म्हाका इंट्रोड्यूस केलो आनी म्हणालो तूं खंय आसतालो हांवें म्हणलें गोंयांत आसतालो कितें करतलें कितें वाजयता हांवें म्हणलें ट्राम्पेट आसता म्युजीक बरोवंक जाणें हांवें म्हणलें वय तर म्हणालो फाल्यांच्यान म्हणालो तूं म्हाका मेळ म्हाजें कितें आहा तें सगळें प्रोग्राम तूं वाच हांव दुसरे दिसा मारियाण हांगा घेतलो आनी गेलो मारियाण बॉम्बेचो तो गिटारिस्ट तो म्हाका घेवन तेचे हेतून गेलो आनी हांवें तें म्युजीक बरोवंक कॉमेस केलें थोडें मागीर हांव 6-7-8-9 वर्सां बॉम्बे रावलो मागीर बॉम्बे रावल्या उपरांत मागीर म्हाजो पांय पिड्ड्यार जालो मागीर हांव गोंया येयलो हांव नुस्त्याक धंदो म्हाजे मोटर आहा व्हडी आहा 2 फायबराची आनी मानाय 3 जाणां आसलीं तांकां सांगलें हांवें म्हणलें तुमी हो धंदो चलया हांव मडगांव आसतलो वाजून सदांच मडगांव म्युजीक झुजिना म्हणून आसता न्हू झुजिनांनी हांव बरोबर बॉम्बे थंय जॉयन जालें आनी मागीर हे धंदो चलयान हांवें एक व्हडें शिकलें आनी मागीर हांव मडगांव पडलो पळय वाजून याद आमने मंदाराचे आनी कोणाचे जायते आनी आयज पासून 23 वर्सां क्रॉस जालें मडगांव गल्फान कुवेट बारीन दुबय मस्कट गोवा सगळें ऐकलें भोंवन मेंगलोर मागीर लास्ट आतां आयज म्हाका लंडन पावलो हें म्हाजें म्युजिका उद्देशी आयज हें कित्याक हांव बरें काम करता पयलेच फावटी पावला तूं लंडन पयलेच फावट पावला आनी हें हांव हेंकां हांव उरपा दिता ते कितें दितात म्हाका तेचेहून हांव आनीक मसालो घालता आनी म्हाजें उमेद पडटा हय म्हणून आयज पासून हांव हेचेर मुजगाचे हेचेर आहा आनी म्हाका बरें हें दितात सगळें आनी तुजे गोराब्याचें कशें कितें गोराबे म्हाजो आतां हेचेरूच चलयता मुजगाचेर आनी हें संगीत तूं घालता तेन्ना तुज्या गोराब्यान म्हणजे आनी तुका आनी कसलो हेच आदार ना बायलो भितर फकत संगीत घालून आनी संगिताचेरूच तुजें तूं पोट चलयता आनी म्हाका बरो हें दिता ती जावं पूण देवाचे कृपेन तुजें चलता बरें खूब बरें आहा आर्ग देवा आतां तुवें संगीत पळय जें पळय तियात्रांक घालताय तें तूं फकत तुका जोडपाक कितें जाय म्हूण घालता वो तुका आमचे भाशेचो मोग आसा आनी लोकांक तुका दाखोवपाची उमेद आसा लोकांक कितें मेसेज दिता हांव म्हाजे हेतूनसून हें हांव बरयता हांव घालता ते भाशेन हेरूय आमचे गांव भाव मुजगांवांत गोंयकार तेंच्यांनी म्हाजेहून बरें आनी काम करचें म्हाजेहून बरें आनीक तांकां दिवचें कोणाक एक्टर डायरेक्टराक म्हणून म्हाजें हें की हें उमेद आतांच्या तेंपार तुवें पळयलां भुरग्यांनी मुजग शिकपाचें सोडलां कोणाक मुजग नाका शिकलेलें संगीत शिकोनान आनी ते सोल्फा शिकोनान कांय ना थोडे जाण वाजयतात बेश्टे बाय हार्ट तूं ह्या असल्या मनशांक भुरग्यांक तूं तुजें कितें सांगपाचें नीव भुरगे येतात शिकतात वायलिन शिकतात तेंच्यांनी बरें फावंडेशन घालचें पयलें म्युजीक बरोवपाक
पयलीं आमी तोंडान म्हणटाले आर्ट म्हणून आली आर्ट म्युजीक आर्ट ती मेस्त्री फुड्यान आमी वयताल्यो तेणी आमकां दिलेली आनी आमकां एक एक दिसा आनी आमी मगो मार खाताल्यो मार खाल्ला तो सामको रडोन आनी इस्कॉलूच नाका आनी म्हाका तें म्युजीकूय नाका हें दितलें पूण तें शिकले म्हणून आयज हांव हे 4 गांव भोंवलो आनी आयज हें पोट भरता त्या उद्देशी म्हाजें सांगणें हें नीव भुरग्यांक हें म्युजीक बरे भाशेन शिकचें तोंडान म्हणचें आमी दोरेमी फासोलाशी दो म्हणटा कोण शिकवना जाल्यार मुस्ग गोंयचें कबार जातलें संगीत म्हणटा तें आसचें ना सोलफॉर्म बरोवप आसचें ना तर तूं एक वाय डोंट यू टेक वन इनिशिएटीव तुजें एक हें कित्याक घेनाय तूं एक सांगून कसो भुरग्यांक शिकोवंक फुडें इस्कॉल कित्याक घालिनाय म्हाका येयल्लो गव्हर्मेंट हें आमच्या इस्कॉलान शिकपाक पूण हांवें जायते जाणांची तियात्र घेतल्या तियात्रांचें बरें तुज्यान घरा तुज्या पार्ट टायम शिकोवंक टायम ना हांव हांगासर मडगांव न्हू स्वता एवरीडे म्हणजे स्वता दिसा दीस पयल्यान दिसा दीस कोण म्युजीक कॅसेट बरोवपाची कोणाचे तियात्र बरोवपाचे कोणाचे आनी कितें म्युजिकल शोआर आनी कितें सांगड जावं कार्नावाल जावं आमचे ते पूण फुडाराक केन्ना तरी तुजे मतीन आहा पूण बाबा जाणटो जातलो तेन्ना पूण मुस्ग शिकयतलो भुरग्यांक बाबा तुजे मतीन आहा हें फुडाराक हांव म्हाजे जायना तेन्ना हांव मागीर हांव म्हणजे तुज्यान भोंवंक चड जायना तूं मनीस सदांच तसो उरना ना जाणटेपण सगळ्यांचेरूच येता आयज हांव फाल्यां तूं थंय दुसरे म्हजे सुवातेर येतले तेच परी तूं गेले उपरांत आतां तुमी तर आदले आमचे तर संगीतकार आहा ते तर गेले जाल्यार संगीत गोंयान कवर जातलें तर हांव म्हणटा कितें तुमी आतां असो तुजो तो आतां तुज्यान तूं आतां भोंवंक जाता म्हणून असो भोंवतलें संगीत घेवन तुजें संगिताच्या मोगान त्याच मोगान फुडें तुजो कितें प्लॅन आसा म्हणजे आपूण जेन्ना रिटायर जातलो आपूण भुरग्यांक शिकयतलो गांवच्या बामूण हय म्हजें हें कित्याक हांव आतां एक थोडीच वर्सां आनी हांव काम करतलो कित्याक चड पयस वाडटी हय आराम बोलता म्हटल्यार 70 किलोमिटर जाता म्हणटकूच ते आतां आनी एक थोडी वर्सां काम करून मागीर हांव घरा आमच्या गांवच्या भुरग्यांक हांव एक हें दितलो हांव एक शिकोवंक सोदतां कोणाक कशें आसलेल्यांनी येवचें आनी म्हाजें एक मन हें आसतलें म्हणून हांव एक हें घालतलो आनी तांकां शिकयतलो पूण तें तर तूं भुरग्यांक शिकोव पयले भुरग्यांक तयार कशें करचें पडटलें तुका जे कोणाक पळय इंटरेस्ट ना तांकां पासून दोज आर नॉट इंटरेस्टेड तुवें तांच्या मतीन घालचें पडटलें बाबा मुस्क शिकल्यार कितल्याक फरक पडटा आनी कितें आनी कितें तें तोंडान शिकयतलो पयलो हय मागीर तांकां वायलीन घेवंक लायतलो पयले तोंडान आमकां पळय मिस्त्रीन शिकयलां तें आमच्या मतीन आहा न्हू तें हांव त्या भुरग्यांक दाखयतलो पयलें आनी मागीर तांकां वायलिना जावं कीबोर्ड जावं आनी कितें ट्रम्पेट जावं सॅक्साफोन क्लारनेट हें हांव शिकोवंक म्हाजी एक इच्छा दो रे मी फा सोल ला सी दो हें आमचे गोंयचे संगिताचें मुस्ग म्हणजे संगीत म्हणटा तें एकदमच चड म्हत्वाचें आनी दर तियात्राक संगीत नासतना तियात्र जायना बरें संगीत आसत बरो येता तियात्र न्हूच तांच्या एक्टिंगार एक्टरांच्या बट ऑल्सो ऑन द म्युजीक is the root of the theatre. Any theatre that has to come up has to have beautiful music, sweet music, good music. So as equally important are the actors who act in concurrent dramas are the musicians. Without the musicians there cannot be theatre. Just coming and talking on the stage will not make a theatre. You need a background. So all these factors combine together and form our Goiche Konkani theatre. थँक यू व्हेरी मच देव बरें करून तुमकां दोगांयकी प्रदीप बाब आनी डॉमिनिक बाब आनी तुमचो वेळ घेतलो आनी तुमी हो थोडो वेळ दिलो आनी तुमचे पळय मोतीन कितें आसा तें गोंयकार मुखार हाडलें म्हणून तुमकां चडान चड देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच हांव आनी डॉमिनिकूय नीज गोंयकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली आमचे भितर कितें आसा ते लोकां मुखार सांगपाक हांव खुबशे फावटी सांगता आनीक ही ऑपॉर्च्युनिटी तुमी आमकां दिली आनी आमचे विचार लोकां फुडें गेले त्या पासत नीज गोंयकाराकूय आनी तांच्या सांगात्यांक हांव चडांत चड मना काळजांसान देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच Sofon kore, zale kore, koro maka koshi, nitora sotor kali.